ग्रासरूट लेवलाचेर काँग्रेस पार्टी घटमूट करपाचो आमचो विचार चल्ला अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें। लोकसभा वेंचणूक आमी खूब गंभीरतायेन पळयतात आनी आमी आमचें काम सुरू केलां। लोकसभेची तयारी म्हणून 35 मतदारसंघांतल्यान ब्लॉक अध्यक्ष जाल्यार 24 मतदारसंघांतल्यान ब्लॉक समिती नेमल्यात। फक्त 5 ब्लॉक उरल्यात। फुडल्या सप्तकात उरिल्ल्या ब्लॉकात अध्यक्षाची नेमणूक करतले अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली। गोयच्यो 35 मतदारसंघाचे ब्लॉक अध्यक्ष हे नेमल्यात। 24 मतदारसंघाच्यो ब्लॉक कमिटी फायनलायज जाल्या। फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स आम्ही प्रत्येक हे 24 मतदारसंघातल्यो ब्लॉक कमिटीकडे प्रत्यक्ष मिटींग घेतले। 5 मतदारसंघ उरल्यात, तातूंत नुवें आनी मडगांव आसा। ऑलरेडी आयडेंटिफायड आहा। वी विल डिक्लेअर बाय नेक्स्ट वीक। आमचे सदांच म्हजो अनुभवूय आसा आनी आमचे सगळे जे सिनियर लोक जे आसात ते तांचे म्हणणे आहा की आय थिंक वी शूड गो टू ग्रासरूट लेवल। की इलेक्शन जिंकतलो जाल्यार दोन गोष्टी गरजेच्यो आहा। एक म्हणटा ते परसेप्शन आनी दुसरें म्हणटा तुका फौज जाय। तूं जर आज ह्या ब्रुटल बीजेपी कडेन जर वचून फायट करतलो, लढाई दितलो जाल्यार सैन्य नासतना तूं जिखपाक शकना। सो आमचो फोकस आसा की बूथ लेवल मॅनेजमेंट हे म्हाका दिसता पहिल्यांदा आमी सिरियसली ताचेर फोकस करतात। 1722 बूथ आसा गोंयांत दोनूय मतदारसंघाचे, म्हणजे दोनूय पुराय 40 मतदारसंघाचे। आमचो फोकस आसा की जे येता त्या 3 म्हयन्या भितर हे 1722तले मॅक्झिमांतले मॅक्झिमम बूथ कमिटीज काडून तांचो ट्रेनिंग आनी तांचो वर्कशॉप हे आमी चालू करतले।